बेसिकली हांव शिरवांचो जावन म्हणलो बॉम्बे मागीर आमच्या कारानंतांनी घरा म्हणल्यार व्हडली मागीर एकलिताली गांवांत मागीर आमकां पप्पान व्हरून थंय सोडलें गांवांत पूण गम्मत म्हळ्यार आमकां दवरून व्हडली मागीर फाटीं उबय गेली दुवा लागीं पुता लागीं तो अशें उबे रावन पळयलो हांव सदां हांवें पळयता हांव तो एक भैया अशें तापडटा ताचे कडेन ओपन जायना करता तो आमचो गांवचो कोटयान म्हणून तो सदां गाडी दिता ताका क्या करता रे क्या करता सुबह से शाम तक हेच पंखा नाही होता म्हणून मागीर अशी पळोवन रावलो आनी ते कशी दिसाय म्हळ्यार ताका अशें तूं उलयतना म्हळ्यार हांवें करी दाखयची म्हणून तो म्हणलो तुका कोत्ता गे म्हणून वय करून दाखय म्हणलो सो करून दाखय म्हणल्यार ओके फटाफट हांवें अर्द्या वरान एक फॅन नीट करून दिलो ताका वॉटर प्रूफिंग म्हळ्यार काय आतां एक सिंपल वे म्हळ्यार बिल्डींग आतां तुका बिल्डींगांनी शायद तुका घरा असो पुरो ग्रावंड लेवलान ग्रावंड फ्लोर तुजो बंगलो जाल्यार सकयल लेवल पळय थोडे फंगस येता पिठो पडटा दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वॉटर प्रूफिंग बिकॉज द वॉटर इज एब्झॉर्बिंग फ्रॉम द ग्रावंड तुका सादारण जाल्यार इंडियान तुवें पळयलें आसतलें कोण आज ग्रावंड करून गेलो लिकेज बंद करून गेलो एक स म्हयन्यान सात परतून लीक जाता पण आमी गेल्ले कडेन जायना वी डोंट रिपीट आय एम द फस्ट वॉटर प्रूफर्स ऑफ इंडिया सो फस्ट एवर्ड मेन इज यू शूड हॅव ए प्रॉपर विजन एक्सेप्ट द चॅलेंजीस धांवचें न्ही अरे यार हें जालें ना म्हजेर जालें ना म्हाका जायना तशें न्ही